Sanvita काढ तुझे समोर आयल्या मंदिरांत तुझ्या येऊन उपकारांकर का देव दिन पोळी मागता धन्या आशीर्वाद घालू सर्वेस्परा आमच्या देवा भक्ती आम्ही येता मोकाळ बापा तुझे मोकाळ प्रणाम आम्ही करता तुझे केल्या मोकापासून उपकार आज भावुरता तुवे दिल्या देण्यापासून अर्घा आम्ही दिता उल्हासान गीतां गाऊन संतोषांवेटा काढू तुझे समोर आया भव्या बलिदान भेटू बुद्धीरां तुझ्या येऊन उपकारां तुका देव दिन पोळी मागता धन्या आशीर्वाद घालू पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं जेजू बाळका थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कृपे देण्याक अर्गां दिवंक आमी सांगात जमल्या तशेंच चैती ते सवां गुरजो विनवण्यो मागणी घेवन हांगासर आयल्या सर आमच्या त्या सवां पासून त्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया आयचो वांजेल आमकां आमचे थंय आसलें मनशांतपण पयस करून मनशापण रुता करूंक उलो दिता हेरोद रायाक जेजू हेरोद रायाक कोलो म्हण आपयता आपणाचें व्यक्तित्व कसलें म्हण तो कळीत करता चैत्या पावटी अधिकाराच्या आशेन हेरोद राय आपलें जिवीत जेजूक तो पळोवंक आशेतालो पूण ताची जिणी बदलूंक तो तयार नातलो आमचें थंय आसलें असलें मनशापण मनजातपण पयस करून देवाच्या मोगान भरून मनशापणान जियोव कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मी मागून घेवया जायते पावटी देवाच्या मोगान भरूंक बरी चिनी जियोवंक आमी फाटीं सरल्या तर थोडो वेळ मावन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया संगत म्हणया हांव पत्की सगळ्या देवाक आनी तुमकां भोवयलो तुजो नांव सारून सांगता मनान चिंतून सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेन सुद्दां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जेवेताक पावूं सुमिया काकूत सुमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत
राखतोये प्रेतेच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवाद सांव ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी सांव आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयल्या ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो क्रोदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांग पावलो न्हू एफएस घरां बरयल्या पत्रांतलें हें वाचप भाव भयणीनो निमाणें एक उतर सोम्या सवय रावन तुमी बळोवन जायचे ताची पदवीधर सकतच तुमची सकत जायचे देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी सदांच नेस जाय आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय अंतराळार आसल्या अधिकार्या आनी आधिपत्य विरोध अंधकारी संवसाराच्या राजवत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध देखून तुमी देवाचें कवच नेस जाय तो वळ वायट असो तो दीस उदेल्या वेळार दुस्मनाक मुखार रावंक तुमी सकतल्यात तितलेंच न्हय आखर पर्यंत पाटी परतन अशें झुजूंक तुमकां धैर्य मेळटलें पाटी सरनासतना तुमची द्रड रावची गरज सत जावं तुमचो कमर बांद आनी नीत जावं तुमचें हृदयाचें कवच समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बस तुमच्या पांयाचें मोचें सदांच बावर्ताची डाल घेया तो वळ नश्ट्या दुस्मानाचे उज्याचे बाले पालवंक तुमी सकतल्यात बाच्यावेचें देणें तुमचें सिरासन जावन घेया पवित्र आत्मो दिता ती देणी देवाचें उतर जावं तुमची तालवार तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागूंक सदांच चलया दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासणेन मागा देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थया हांव उलयतना फावती उतरां देव म्हज्या तोंडान घालूं म्हूण सुवार्थेचो गोट बे आनी भिरांत नासतना परगट करचें देणें म्हाका लाबूंक म्हणून मागा आतां हांव बंदींत आसां तरी तेच सुवार्थेचो हांव कारभारी पळया म्हजे जबाबदारे प्रमाणे कसलीच भिरांत नासतना हांवें सुवार्ता परगट करीशें म्हणून मागा देवाचें उतर हें मोची कडा जावन आसलोलो देव सदिवसा सदैव जाऊ देव मुझे खड तो मुझ्या पावल्या झुजा विद्या मुझ्या हातान लढायेची तरबेती दिता मोची कडा जावन आसलोलो देव सदिवसा तो मुझो मोग मुझे कोटे मुझे भद्रस्थान मुझो रक्षक मुझे ढाल मुझो आसरो तोस मुझ्या लोकाक मुझे राजवट के काल दवरता मोची कडा जावन आसलोलो देव सदिवसा तुझ्या मनाक देवा एक नवे गीत गाता
आसरियाचे किन्नरीचेर तुका वंदिता तुंस राजांक सैत दिताय तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक तलवारींतलो निवारला Moci kedap Sang nos luluti Setim sang Moci kedap Sang nos luluti Setim sang Hallelujah, 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 hallelujah. सदीम जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो शांती सर्गी आनी महिमा ती उन्नती Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमच्या सोबे असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या दिसांनी थोड्या फरिजेवांनी जेजू सरशी येवन म्हळें हांगासो तूं बायत सरून वच कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता जेजून तांकां जाप दिली वचा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा पळय आज आनी फाल्यां हांव देंवसार सोडयतां आनी पिड्या शिड्या गूण करतां पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो तरी पूण आज फाल्यां आनी पोरवां म्हजे वाटेन हांवें चलत रावो जाय कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुसलेमा भायर मरूंक जायना ए जेरुसलेमा जेरुसलेमा प्रवाद्यांक तूं जिवेशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करून कितलेशे फावटी हांव आशिल्लो पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय पळय तुजें देवाळ देवान तें सांडलां हांव तुमकां सांगतां सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सदैव म्हूण तुमी म्हणसर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवचें नात देवाचें उतर हे जेजू बाळकताई मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो देवान आमकां ताच्याच सारकेसो आनी स्वरुपायसो जावन रचला आमचे थंय मनशां पोवन रुपीत करून ताची खुशी करून ताच्या वाटेन चलोवंक एक दीस आमच्या जिविताचो शेवट जोडूंक आमकां पावणें लाभलां तरी मनशात पोवन आपणाचें करून मनशां पोवन रुता करूंक जायते फावटी आमी चुकल्या गोंयचो फामाद कवी काशिनाथ तो अशें म्हणटा घरांत मनशांच न्हय मनजाती जाय माजराय जाय सबाद घरांनी मनशां प्रास मनजात्यो सोडात घरांत हुंदीर जाय जरले जाय घरांत जाय पाली जळारी घरांत येवंक जाय सैरे घरांत येवंक जाय सोरोप घर फकत मनशाचेंच न्हय वा मनशा खातीरच न्हय घर अख्ख्या प्राणी मात्रांचें हांव रावच्या घरांत आज सगळें आसा हांव रावच्या घरांत आज सगळें आसा पूण त्या घरांत हांव ना हांव मनीस जावन त्या घरांत ना हांव जोरलो जावन पाल जावन माजर जावन सोरोप जावन जळारी जावन ह्या घरांत आसा म्हळ्यार आज आमी मनीस जावन घरांत नाव आमी
आनी एक रूप घेवन आसा हांव मनजातपणाचें रूप घेवन खंयच्याय एका मनजातीचें रूप घेवन आमी एका घरांत आमी जियेवन आसा. थोडे फारिजेव जेजू सरशी येवन म्हणाले, हेरोद तुका मारूंक सोदता, तूं हांगा तावन वच. आनी त्या वेळार जेजू हेरोदेक सांगता, वचून त्या कोल्याक सांगा, म्हजें मिसांव कसलें म्हूण सांगा. आज फाल्यां परवां हांव म्हजें मिसांव पंथाक पावयतलो आनी येवंकसच्या ताच्या कश्टां मरणां जिवंतपणा विशीं तांकां कळीत करता. शिकपी जाणारी जेजूचें मिसांव जेजूचो मोग समजूंक ते सकोंक नात. परण्यासल्ल्यान आमी पळयता कोंबयेन आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा एकठांय केल्ल्या बरी देवान इस्रायल परजे थंय व्हरतो मोग जाकयलो, प्रवाद्याक धाडलें, तरी लोक ताच्या विरोध केलो. तसो संदेश तसो मोग समजूंक सकोंक ना. हेरोद राय सोर्यान जेजूक मारूंक ताणें येवचन घाल्लें ना, कित्याक हें ताका साथ दिनासलें. कित्याक साबार लोक जेजूचो पाटलाव करनासलो, जेजूक तो लोक मानतालो. लुकाच्या 9व्या अध्यायांत आमी पळयता हेरोद राय जेजूक पळोवंक आशेतालो. लुकाच्या 23व्या अध्यायांत आमी पळयता जायत्या काळांत हेरोद राय जेजूक पळोवंक आशेतालो. ताणें केल्लीं असर्यां पळोवच्या बरोवशान तो आसलो. जेरुसलेमान ताका फर्माण दिवंक अवकाश आसल्यार जेजूक मारूंक तो थंयसर मुखार सरना. तर ताचें व्यक्तित्व कसलें जावन आसलें. तो अधिकाराक लालेवन आसलो. अधिकारा खातीर तो कितेंय करूंक तयार आसलो. संवसारी आशा मात्रणी धरून काळजाचो जावन आसलो. पत्की गरवी मोसरी देवाक पळोवंक आशेतालो, पूण जिणी बदलूंक तो तयार नासलो. आनी त्या खातीर जेजू सांगता, वसा आनी त्या कोल्याक सांगा. कोल्या भाशेन तो आसलो, स्वार्थान तो बरयल्लो. आपल्या पयल्या बायलेक धांवडावन आपल्याच भावाच्या बायले लागीं लग्न जाल्लो आनी हो पदवारी मानोभाव संबंद स्नानीक सुवावन खंडन केल्ल्या खातीर ताकाच ताणें जिवेची मारयल्लें. जेजू ताच्या तनके मुखार रावता आसतना हेरोदेच्या खंयच्याय सवालाक जेजून जाप दिल्ली ना. जेजूकी लागाट काण आपणाचें रायपण उरोवंक ताका मन आसलें, वो ताचो मनोभाव आसलो. आनी तिच्या बुदेक ताका जेजू कोलो म्हूण आपयता. जेजूचें मिसांव आज फाल्यां आनी तें परवां म्हळ्यार हांव तें कितें बापान म्हाका मिसांव दिलां तें वाचूनय करनासा. हांव देवसार जावंडायतां, पिडा शिडा गूण करता, पूण म्हजें मिसांव शेवटाक पावतलें. जें कितें ह्या संवसारी हांव मिसांव घेवन आयलां, बापान दिल्लें मिसांव हांव खंडीत जावन शेवटाक तें पावयतलें, हांव पावयतलो म्हूण जेजू हांगासर कळीत करता. कित्याक लुकाच्या 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता दुर्बळ्यांक गौरीकोबार दिवंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. हें हांव आज फाल्यां करनासा आनी परवांच्या दिसा हांव शेवटाक पावयतां. कश्टां मरणां आनी जिवंतपणा विशीं जेजू हांगासर कळीत करता. आज आमी लुकाच्या 13व्या अध्यायान हो संदेश नियाळ करनासा, पूण जेजून जेरुसलेमा ते विशीं करचें तें पयन लुकाच्या 9व्या अध्यायांतच प्रारंभ जाता. जेजू 9व्या अध्याया उपरांत आपणें मिसांव जेरुसलेमा ते विशीं तो मुखारसून व्हरता आनी केवळ थोडोसो वेळ मात्र उरला. आपणाचें मिसांव पंथाक पावच्या वेळार आसतना आपल्या मरणां आनी जिवंतपणा विशीं जेजू आपल्या थंयसर आयिल्ल्या लोकांक तो कळीत करता. लुकाच्या अध्यायांत जेजू जिवीत एक मिसांव एक पैन जावन आसा. गलिलियातावन जेरुसलेमा ते विशीं पैन एक निरंतर पैन आनी हें पैन तो शेवटाक व्हरून पावयता. आमी पैनार आसा, आमचें पैन आमी येदोळूस प्रारंभ जाला आनी आमी तें
आमकां दिल्लें तें मिसांव शेवटाक आमी पावोवंक जाय आनी आज दिशेन आमची जिणी कशी आसूंक जाय म्हूण सान पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता. सोम्या सोवें तुमी बळवंत जाया, ताच्या आजारपणांत तुमी रावा. तुमचें थंय आसलें तें येरोतपण नाश करूंक वा देवसराच्या ताळण्यांतावन तुमी सदांच पयस व्हरूंक देवाचें कवच तुमी न्हेसूंक जाय. सच जाय जंय तुमचें कमर बांद आनी नीत जाय जंय तुमचें हर्दें कावाच. दुसऱ्यान तो सांगता पवित्रोत्मो दिता तें देणे, देवाचें उतर तुमची तालवार जावं दी. तिसऱ्यान तो सांगता तिरासानेन मागा, देवाची खुशी तुमी सोदा, ताची खुशी जना जावंक प्रयत्न करा. चिजून घेवच्या एका निर्धारा पयले तो वरे विंगड सुवातेक गेलो. सगळी रात ताणें मागणें केलें. देव संपूर्ण रितीन मनीस देव तरी बापाची खुशी जना जावन आपले मिसांव पंथाक पावयलें. जेजू कुर्सार काळटा आसतना दोगां शेसांनी थंयसर तांची मागणी उसारली, पूण एकल्याचें मागणें जेजून पंथाक पावयलें. आयच्या किर्तनांतलीं भोव अर्थभरीत उतरां. म्हजो देव म्हजो मोग करता, तो म्हजो मोग, तो म्हजें कडाप, तो म्हजें कोटें, तो म्हजें रक्षक, तो म्हजें डाल, तो म्हजो आसरो. ताच्या मोगांत रावल्यार मात्र संवसारी जिवितांत आमच्या जिवितांत मनशापण आमी रुता करूंक शकता. मनशातपण पयस करून मनशापण रुता करूंक देवान आमकां एक प्रत्येक मिसांव दिलां आनी ह्या प्रत्येक मिसावाक आमकां सर्वांक आपयलां. तर तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार परत कोरोस आमचे मदें आजर जाता आसतना प्रत्येक रितीन एक कृपा आमी मागून घेवया. आमचें थंय आसलें मनजातपण पयस करून मनशापण रुता करूंक तसो आदार आमी मागया. आमेन. Papavu purvavrasu gurtamcha mukasu kantya kalsa burtya mukha tuka asbitum so kirkol amchin jiva tuka bitum Sivicha spirita amka bermata Bapa amka pate Dewi tujhe bisa Kutke namka nite Palcha tujhe भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मैमीक आनी आमच्या केपोसो गावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता थंय आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता थंय देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमच्याय सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
देहीन वासूय वय अशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळतुवेर असलें ताचे स्वरवें नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. हे खातीर सगळे रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वाकणता तारान मेळ्ळेली तुजी परजा. सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषान निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सुरेश परतू सर्गाणी संसार पडला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी दुखाचे सर्वेस्पराचे नावी येतकाचे हूं सर्गी दुखाचे. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण दतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज केयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेज मनशां पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गोड परगतोय सम्याची सू तुझे मर आम्ही समारता. तुझे पुन जीवन पोर आम्ही पगडता. तुझ्या येण्या सोम्याची सू आम्ही पत्रिका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडून काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमी जेविस्थालेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखार पळोवंक फोब कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कोरमरी देवाचे माये संगती भाग्यवन जोजे ती सोपोती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तेंचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जे हेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदा बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तिक कुटुंबाची मागणी सांगता घालून जिजून शिकयले प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा श्रीगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज संताये तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आजन कांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या आमच्या तशी आमची पत्ता बघूस पडून देव नाका पूण सर्वेस्परा सर्वायटंतले आमकां निवार देखृणिया जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन रेखतल्यांक आमकां शेवदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतली वाटाय. कित्यार सुरती पदवेनी महिमा तुझे ससनाच्या ससना. सोमेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुमची येतने राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसूं. तुमचे सगळ्या आसूं. माय मग सुगुर्त साव एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सुम्या ते म्हज्या तरेचे म्हाका फोना तुज्या उतरान म्हाका बरें केलें. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं थोडो वेळ आमी कोचुया, आमचे दोळे आमी धांपया. नीट बसया. आयच्या किर्तनाची उतरां आमची करून घेवया. किर्तनगार देवाक अर्गां दिता. ताचें नांव सदैव जावं म्हणटा. कित्याक ताचें नांव सदैव? किर्तनगार म्हणटा, देवा तूं म्हजें खडाप, म्हज्या बावळ्यांक झुजा विद्या, म्हज्या हातांत लढायेची तरबेती. हांगासर किर्तनगार मिलिटरी भास वापरता. कशें एक मिलिटरी सैन्य देशाक रक्षण दिता, नागरिकांक आपायांतले राखता, तशें किर्तनगार म्हणटा, देव म्हजे पक्षेन आसा, देव म्हजे पक्षेन झुजता आनी तो आसा तर म्हाका बें कितेंच ना. मुखारून तो म्हणटा, देव म्हजें कोटें, म्हजें भद्र स्थान, म्हजो रक्षक, म्हजें ढाल, म्हजो आसरो. एक घडीभर देवान आमचे पक्षेन रावून झुजिल्लीं घडिता. ताचे तावन जोडलेलें संरक्षण, ताणें केल्ली मजत एक घडीभर नियाळ्या आनी त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. जावं तें म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत पिडेतावन भलायकी दिल्ली, वा कांय एका समस्या तावन म्हाका परिहार लाबिल्लो, म्हज्या वेव्हारांत यशस्वी जोडिल्लो, वा इतर खंयच्याय आकस्मीक घडितांत अवघडातावन अनवरातावन ताणें राखिल्लें, मोगाळ जेजू, हे सकाळींच्या वेळार तुजें भजन करूंक, तुका आराधन करूंक, हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक तुवें आमकां फोव केलां. तुज्या उतरान तूं आमचे लागीं उलयलोय, तुज्या कुडीन आनी रक्तान तुवें आमकां पोशीत केलां. मात्र न्ही आमच्या जिवितांत आमचे संगीत रावून आमकां मार्गदर्शन केलां. आमी अस्कत आशिल्ल्या वेळार आमचे पसत तूं झुजलाय. तुज्या मोगान तुवें आमकां सांबाळलाय. तुज्या गोपान तुवें आमकां शाबीत दवरलाय. हे सर्व संदर्भा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या रक्षणांत सदांच आमी आसरो घेवन तुज्या सावळेंत आमकां जियोंक तूं फावो कर. उबे रावया.
प्रार्थुये. प्रतिबंध बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी तेंबी मोठची म्हूण तुवें येवचिलें. ह्या तुज्या मोगाची येवचेना पासून उदिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमन जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजे सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका ससनाक वाखनू आमकां पावय म्हूण आमी मागता. मी मागता तुझ्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पॉर तुमचे सोफे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोरुकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मरदीक बाब आयवन डिसोजा आनी फादर जोझफ हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां नोव्हेंबराची 1 तारीख सुमेस्त सांता भक्तांचो दाबाजो, सोलेमनिटी ऑफ ऑल सेंट्स. हांगासर 2 मिसां आसात, सकाळींच्या 6:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार. सांजेच्या 6 वरार, सकाळींच्या 6:30 वरार. सोनवारा आल्मांचो दीस, सरिल्ल्या सर्व बोवाळत्यांचो उडास काडून तांचे पासून मागचो दीस. फाटल्या वर्सांत देवादीन जाल्ल्या ह्या पुणशेताच्या दानींचो, भक्तिकांचो आनी ह्या कोवेंतान सेवा दिवन सरिल्ल्या सर्व क्रिस्ती भावार्थ्यांचो आमी उडास करता. त्या दीस हांगासर 2 मिसां आसात, सकाळींच्या 6:30 वरार आनी सांजेच्या 5 वरार. ही दोनूय मिसां सरिल्ल्या सर्व भावार्थ्यांचो उडास काडून कोंकणींत भेटोवची मिसां जावन आसात. त्या उपरांत इंग्लिशांत 6 वरार मीस आसतलें. हे मीस आयताराचें कायद्याचें मीस. सरिल्ल्या भावार्थ्यां पासून मागून सकाळींच्या 6:30 वरार आनी सांजेच्या 5 वरार कोंकणीन मीस. 6 वरार हरशींचे बरी इंग्लिशांत तें आयताराचें मीस. नोव्हेंबराची 4 तारीख सोमारा आमी सान चार्ल्स बोरोमियो मिलानाचो आर्चबिस्पो हाचें स्मरण आमी करता. आज हांगासर सेक्युलर कर्मेलितांच्या मुखेलपणा खाल एक भलायके तपासन शिबीर सकाळींच्या 9 वरार तावन दनपाराच्या 1 वरा पर्यंत चलता. कॅन्सर स्क्रिनींग, गायनकॉलॉजी, दोळ्यांची, कातीची आनी अशें विविध संगतींक लगती तपासन करूंक फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेजीचे धाकटेर हांगासर आसतले. तुमी ह्या मेडिकल कॅम्पाचो फायदो जोडूंक आपोवणी दिता. युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक आयोजन केल्ल्या यात्रेक पयणांत भाग घेवंक तुमकां आपोवणी दिता. ह्या पयणांत रोम, वातिकान, आसिसी, पादुआ, प्राग, पॅरीस, लुड्स, स्पेन, फातिमा असले जागे आटापतात. येवच्या एप्रिलाच्या 20 आनी 8 तारखे तावन मेच्या 15 तारखे म्हणसर म्हणजे 18 दिसांचें यात्रेक पयण आसतलें. दीस आसात म्हणून राखचे नाका. तुमची नांवां दाखल करूंक आनी सडीत माहीत जोडूंक तुमी म्हाका भेटयेत. येवच्या वर्साची बायबल डायरी कार्मेल प्रेरण आतां कोंकणीन आयल्या. इंग्लीश आनी 15 दिसांनी येतली. तुमी ती मोलाक घेवंक भायर स्टॉलांत तशेंच कावंटरार ती आसा. मोल केवळ 200 रुपये मात्र. जे कोणी स्पॉन्सर केलां तुमी ती डायरी मुखल्या दिसांनी तुमकां आमी दितल्या. 1 हप्त्या भितर तुमकां आमी तिळसितल्या. ह्या दिसांनी नंतर ट्रॅफिक चड जावन वाहन संचार चडीत कश्टांचें जालां, तुमकां कळीत आसा. ह्या दिशेन आमच्या पुणशेतांतावन भायर वचूंक आनी एक वाट आमी तयार केल्या. जे कोण पंपवेल, अंजलोर, बज्जोडी ह्या कुशीन वचूंक सोदतात तुमी आमच्या एक्झीट गेटी लागीं उजव्याक घेवयेत. तुमी दाव्याक गेल्यार तशें नंतर हांगासर नंतर वेतात. पूण इशीन वचूंक जाय जाल्यार तुमी त्या एक्झीट गेटी लागीं रायटाक घेतलें जाल्यार तुमकां त्या वाटेंतल्यान बज्जोडी जावन वचून वेगीं घरा पावयेत. त्या वाटेचो तुमी उपयोग करयेता. पोरणे धार्मीक वस्तू, इमाजी, पुस्तकां
कितें करचें फादर म्हणून जायते विचारतात. धार्मीक वस्तू त्यो खंयच्योय जावं दीत, एकच त्यो उलपायचे वा मातयेंत पुरीचे. हेणे तेणें उडोवचें न्ही, एकच उलपायचे वा मातयेंत पुरीचे. आयच्या दिसा उंडो आनी तण पिवनाक दान दिलां. बाळका जेजू तावन जोडलेल्या बेसवाक अर्गां जावन विनिता फेर्नांडीस बोंटवळ आनी ऑस्टीन डिसोजा तोकोट्टो तांकां तशें नवेनान भाग घेतलेले तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा हांव बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देव बरें करूं. नवेना खातीर दिंबी मोडया. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर आमी आसा बाळका जेजू मुखार आमची मागणी घेवन तशेंच ताका अर्गां दिवंक. विश्वासान मागल्लें जेजू खंडीत आमकां फोव करता, हो आमचो विश्वास आनी भावार्थ. त्या देखून हर एक आमच्या गरजेंत आमी ताचे लागीं धांवून येता आनी ताणें जोडिल्ल्या बेसवां खातीर ताका आमी अर्गां दिता. आज त्याच मनोभावान आमी हांगासर आसतना विश्वासान आनी भावार्थान आमच्यो गरजो ताचे मुखार आमी दवरया. देवा ते आमचो भावार्थ सोडोवंक, आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान रास करूंक, कुटुंबांतच्या पिडेस्त आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी, मोदीक सवकसाय लाभच्याक, आमच्या भुरग्यांक तांच्या शिकपांत तांच्या तालेंतांनी हुशारकाय मेळच्याक, आवय बापायक विधी जावन चलोवन बरो फुडार तांणी रुपीत करच्याक, जायतीं आमची तरणाटीं काम सोदते आसात, तांकां एक बरें काम मेळचें पासत, सैरीक सोदतिल्यांक बरो जिणये सांगाती आनी सांगातीण मेळचे पासत, जायतीं आमची भावंडां परगांवांत वावर करतात, तांकां बळ भलायकी मेळचे पासत, विविध समस्यांक ती वळख जाल्लीं आसात, जावं पुरो सांबाळाचे समस्ये, जावं पुरो विजाचे समस्ये, कामाच्या जाग्यार शोशण, असल्या सगळ्यांत हांव तांकां मुक्ती मेळचे पासत, जी जोडी भुरग्याचे देणे पासत लालयतात तांकां एका भुरग्याचें देणें मेळचें पासत, आमी दिसपरतें काम करता, बिजनेस चलयता, ह्या सगळ्यांत आमकां यशस्वी मेळचें पासत, आमचो शेजार माया मोगाचो शांती समाधानाचो जावचें पासत, आमी कितले प्रयत्न केल्यारय थोडे फावटी आमच्या वायट संवयेंत आमकां जैत चडूंक कश्ट मारता, ह्या आमच्या सर वायट सालींत आमकां मुक्ती मेळचे पासत, आनी हांगासर ह्या पुणशेताक दिसाच्या हर एका वेळा येवन भक्ती कथांची ते सवां भेटयतात, आनी आजय हांगासर ह्या आल्तारी मुखार भेटयलेलीं ते सवां आसात, हे सर्व ते सवां पासत, तशेंच आमच्या वैयक्तीक ते सवां पासत ह्या वेळा एक घडी मागया. आमचे हिंदू भाव आनी भयणी ह्या दिसांनी उजवाडाचें फेस्त आचरण करतना तांचें जिवीत नीज उजवाडान भरलेलें जावं दी म्हूण विशेश रितीन मागया. सांगता मागया. ए बगेवोंचेचो बाळका, तुजी सरपदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतेल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलां मुक्षता तशें आमची पदकां भोगोत आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, मावप्यांक आतुरणाधिकार
सदांची घडी रामेन. देवसो पूत मनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जेलो, देवसो पूत मनीस जालो, आणि आमचे मध्ये जेलो, देवसो पूत मनीस जालो. आणि आमचे मध्ये जेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. सांगाता मागया. हे आज्या पंचा जेसू बाळका आमच्या बेसार कळसांचेर एका कोळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रिकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ए भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातिणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांचे इमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे दैवीक मजल जोडून दी. महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वादा खातीर तकली बगोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाटवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. जेजू बाळका तुजी समोरास भुक्ती येता. तुवें केल्ली बरे पूण आमी याळता. कस्तुकन बेसाराय काळसांकी उसान सांगता. दया कर म्हूण आमी परता. मनशा पोळान वाडून तुजे बराबर सादी भोळी मोनाच्या तोर आमकां कर. भावात पुरवोश्यान मोगामय पासान जियोंक आमकां तूं उर्बेस्त कर. मनशा पोळान वाडोवंक तुजे बराबर सादी भोळी मोनाच्या तोर आमकां कर. भावात पुरवोश्यान मोगामय पासान जियोंक आमकां तूं उर्बेस्त कर. मुखार पुत्रा सोबे भगवान कृष्णाचे करुण देवावर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे कृताचे आनी पवित्र आत्म्याचे